गोंयांत रेंव पारंपारीक पद्धतीन काडटात मशिनांनी न्ही। रेंव काडपाची सुवात 5 हेक्टरा परस चड नाशिल्ल्यान MOEFच्या परवान्यांची गरज ना म्हण ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट घालपाचो गोंयांत विचार चल्ला। रेंव काडपाक ट्रिब्युनलान देशभर बंदी घाल्ली आसा। रेंवेचो कायदेशीर धंदो बेगीन सुरू जावचो म्हण पर्रीकार सरकार कामाक लागला। RDAचो प्रकल्प अधिकारी वासुदेव शेटयेक खासा अधिकारी म्हण नेमला। हो समन्वयक अधिकारी कामाक लागलो। खण खात्यान रेंवेचो धंदो सुरू करपाक म्हणून अर्ज मागिल्ले। ही प्रक्रिया सुरू आसतना मदींच हरीत लवादान पुराय देशभर अनिश्चित काळा खातीर रेंव वेवसाय बंद उडयलो। ह्या आदेशान गोंयांत रेंवेचो धंदो करतल्याचे पोटार पांय पडलो। ताका लागून बांदकाम उद्देगाची अडचण जाल्या। रेंवेचो कायदेशीर धंदो कसो तरी एकदांचो सुरू जावचो म्हूण सरकार आतां कामाक लागला। ते खातीर जिल्लोधिकारी, NIO, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, न्हंय येरादारी, रानां खातें, कॅप्टन ऑफ पोर्ट, कायदो खातें, खण खातें आनी NGOचे एकठांय यत्न जातले। ही सगळी खातीं आनी एजन्सीचो समन्वय वासुदेव शेटये पळयतलो। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सरकारा मुखार 3 प्रस्ताव दवरपाचो विचार वासुदेव शेटयेच्या समितीन चलयला। 5 हेक्टरा परस कमी सुवातीर रेंव काडटल्यांक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताय घेवपाची गरज ना। हेर राज्यांनी मशिनांनी रेंव काडटात, पूण गोंयांत रेंव पारंपारीक पद्धतीन काडटात। ताका लागून पर्यावरणाचेर तसो परिणाम जायना। हे दोनूय गजालींचेर हरीत लवाद तयार जायना जाल्यार कांय काळा खातीर तरी रेंव काडपाक थाकाय दिवची म्हूण सरकार मागतलो। गोंयचो बांदकाम वेवसाय आनी अर्थवेवस्थेचेर परिणाम जाला म्हूण सरकार आर्ग्युमेंट घालतलो। रेंवेचो धंदो कायद्याचे चौकटीत बसोवपा खातीर सरकार करता त्यो गजाली ट्रिब्युनला मेरेन पावयतले। ते खातीर संबंदीत खातीं, एजन्सी आनी अधिकाऱ्यां बरोबर बसका जावपाच्यो आसात। रेंवेच्या धंद्याचो पर्यावरणाचेर परिणामाचो अभ्यास करपाचेंय समितीन थारायलां। रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर। पावसा पयलींची कामां वेळार जावन पडची म्हण वेंचणुकीची आचारसंहिता मातशी सदळ करपाचो निर्णय वेंचणूक आयोगान घेतला। ही कामां जाली ना जाल्यार लोकांक त्रास जातले अशें सरकाराचें म्हणणें आशिल्लें। ही कामां करचे पयलीं वेंचणूक आयोगाची संमती घेयात आनी फुडें वचात अशें आयोगान सरकाराक सांगलां। आचारसंहिता वेंचणुकीचो निकाल येता मेरेन म्हणल्यार 16 मे मेरेन लागू आसतली। देशभरात वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू आसा। 5 मार्चाक लागिल्ली ही 73 दिसांची आचारसंहिता 17 मे मेरेन आसतली। गोंयची दोनूय सिटांची वेंचणूक 12 एप्रिलाक जाली। मात देशभरांतल्यो हेर राज्यांतल्यो वेंचणुको जावपाच्यो आशिल्ल्यान आनीक म्हयनोभर तरी गोंयांत आचारसंहिता उरतली। आचारसंहितेक लागून गोंयची कितलीशींच पावसा पयलींची कामां आडकून उरिल्लीं। पावसा पयलींची कामां करपाक मेळची म्हूण आचारसंहिता मातशी सदळ करपाचो निर्णय गोंयच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी घेतला। मात अशे तरेचे कसलेय कामाक हात घालतले जाल्यार पयलीं सरकाराच्या संबंदीत खात्यान मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याची परवानगी घेवची पडटली। वेंचणूक जावच्या पयलीं आचारसंहिता लागू आसतना गोंयचे वेंचणूक अधिकाऱ्याचे कचेरेन 20 खात्याक हजारावयर सहाय्यक लायनमॅन घेवंक परवानगी दिल्ली। वेंचणुके दिसा लायटीचे आडमेळे येवचे न्ही म्हूण लायनमॅन भरतेक मान्यताय दिल्या अशें वेंचणूक आयोगान सांगिल्लें। आतां सरकाराची बारीक मोठी कामांय जातलीं। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। फटीचो पासपोर्ट घेवन प्रवास करपी दोगां नेपाळी पॅसेंजरांक इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा फांतोडेर अटक केली। सकाळीं 2:30 वरांचेर कतार एअरवेजान केनिया वचपाक म्हण आयिल्ले दोगूय आरोपींचे पासपोर्ट तपासले तेन्ना फटीचो पासपोर्ट आनी विजाच्या डॉक्युमेंटांनी भानगडी दिसल्यो। अर्जुन शेरबहादूर श्रेष्ठा आनी राकेश लिगल दोगांकूय दाबोळी पुलिसांच्या ताब्यांत दिल्यात। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।